देवाचेर फात येवप म्हणजे तुवें ओगी आनी शांत रावंक जाय. आनी हें आमकां करूंक चड आगोड. कित्याक आमकां उलोवंक जाय, आमकां कितें म्हणूंक जाय, आमी आत्मीक म्हूण दाखोवंक जाय, ओ देवा, म्हज्या देवा, ओ देवा, देवा, ओ. शांत जा आनी जाणो जाव हांव देव म्हूण. तर म्हाका तुमकां घरा लागीं करूंक सोंपें काम दिवंक जाय. जर तुका जाय दर सकाळीं 30 सेकंडांक सुरू करूंक. तुजे लागीं जायना तितलें करिनाका म्हूण देवाक आर्गां हांव दर सकाळीं 1 वर देवाक रावतलीं. कित्याक म्हज्यान सांगूं येता तूं तें करचें ना. म्हज्यान फकत 10 मिनीट करूं येता आनी हें हांव खूब काळ कोत्तां. आमेन. वय हांव खरेंच देवा सांगाता बरो वेळ सारता आनी म्हज्यान फकत 10 मिनीट करूं येता. कित्याक जाणूय, कित्याक हांव सदांच कामान गुंतल्यां. आमेन. पूण हांवें देखलां कांय अजापां घडलेलीं हांवें पळयलां. देवान लोकां थंय बदलप हाडलोलें. म्हजी थंय बदलप केल्ली. हांवें वेगवेगळ्या परिस्थितीन बदलपां पळयल्यांत जे म्हाका दाखल कोत्ता. ओ देवूच जावंक जाय आनी हेंच ताका जाय. ताका नाका आमी म्हणूंक बरें देवाक आर्गां शेकी आतां आमी शिस्त सांबाळटा. म्हज्यान सगळ्याक शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरपा विशीं उलोवंक जाता. कित्याक आतां म्हाका उंच डिग्री मेवल्या शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरपांत. कोण पूण जाणो कितें उलयता तें? चलात आतां आमकां जें कितें सोंपें जाता तें दुसऱ्यांक कित्याक आगोड लागतलें हें आमकां सजमना. तर देवाक नाका आमी चिंतू की आमी निश्चय केला देखून वस्तू जाल्यात म्हूण आमकां लागून जोरी ताची गरज ताका. तुवें निश्चय करूंक जाय, तुवें शिस्ताची गरज, तुवें वस्त घट दवरूंक गरज, आमकां त्यो वस्तू जाय. वय आमकां जाय त्यो वस्तू आमी निश्चय करूंक जाय तो ताचो एक भाग. पूण तुज्यान तें सगळें करूं येता आनी तरी थोडे कुडके उरल्यात आनी तुज्यान सांगून येजो कसलें चित्र पळय. पूण जेन्ना तूं देवा सांगाता वेळ सारताय, उतर वाचून, मागण्यान, बरो पुस्तक वाचून आनी मागण्यान एक व्हड धर्मीक व्यायाम जावंक दिनाका. फकत देवा लागीं उलय. देवा हांव एक गोंडोल. हांव नकलो तूं म्हजें कशें सोंसता तें. पूण देवा हांव तुजो मोग कोत्ता आनी हांव उपकारी तूं म्हाका सोडचो ना म्हूण. आनी देवा म्हज्या जिवितान तुजीच खोशी जावंक दी. देखून हांव कितें मागता तें पासून म्हाका दिनाका. तूं तें म्हाका दिवंक जाय तेंच म्हाका दी. आनी आतां देवा पोर राती हांव जॉयस मार जमातीक गेली आनी शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरपा वयर शिकोवन आयकली. आनी सुमार 9 भागांनी म्हज्या जिविताच्यान म्हाका सोज्या पडली. आनी हांव जाणो म्हज्यान तुमकां एकाच बरोबर फुडो करूंक जायना. तर देवा फकत एकूच विचून काड, तुजो उजवाड ताचेर घाल आनी मुखार या. पूण देवा म्हज्यान कांयच करूंक जावचें ना जर तूं म्हाका आदार दिना तर. आनी मागीर म्हजी सुचना तुवें दीसभर गुणगुणीत चलोन म्हणूंक म्हाका आदार दी, म्हाका आदार दी, देवा म्हाका आदार दी, ओ म्हज्या देवा म्हाका आदार दी, आदार दी, आदार दी, जेजू म्हाका आदार दी. कोण पूण म्हजें सांगाता आसा? आतां तुमी कितलीं जाणां जाणात अनुभवूंक पावल्यात की आमी सगळीं तयार जातात. एकमत बरी आसात आनी येवजोन. आनी मागीर आमी सजमना तें कित्याक चलना तें. आनी हें खरेंच सत मानता कित्याक जायते पावटी आमी देवाक भायर दवरता. आनी हांव सत मानता की हो जावं येता एक बरोसो योग हांगा आसलेलो लोकांक आनी कांय टीव्हीर पळयतात तांकां. तुमकां कशें सांगूंक जाय तें नकलो म्हजें जिवीत कशें बदल्लें तें. आनी हांव कोणें म्हाका शिकोवंक म्हाका संदी मेळोंक ना. हांवें कांय पुस्तक वाचल्यात जाणें खरेंच म्हाका आदार दिला. त्या फाटल्या 16व्या शेंकड्यान बरयलेलें. कित्याक म्हाका दिसता हांव इगर्जेच्या त्या काळार आसलीं जंय तुका जाय तें मेवतालें भावार्था उदेशी. आनी देवाक जाय आमची काळजाची खोशी पुरी करूंक पूण तो म्हणटा पयलें म्हाका खोशी कर. पयलें म्हाका खोशी कर आनी उपरांत हांव तुका दितलो. तुका नाका त्यो वस्तू तोकस घेवपाची गरज ना. देवा थंय खुशाल जा आनी तो तुज्या काळजाची खोशी पुरी कोत्तलो. ताची पुजा कर, ताचेर राव आनी ताका सांग ताचे विनी तूं कांयच न्हय म्हूण. आनी तूं जाणयतो नासतना तुका कित्यानूच येस मेळचो ना. आजुनूय
आजुनूय पळोवंक जाय जे देवाच्यान एका दादल्या वा उस्तुरे उद्देशी करूं येता ते जाचे वटपण आनी मोहिमा देवाक दितेले. तुजो न्हय म्हाकाय थोड्यो भोव वाखाणण्यो आसा आनी म्हाका उत्तेजन मेवता ताची उपकारी हांव. पूण जायते पाटी शाबासकी दिवन सांगतना हांव कितलें महान ती आनी देवाक म्हणटा वय हांव दोगांय सोत कितें तें जाणो. आमी दोगांय जाणो तुजे विने हांव कितें पळय तें. तो सुरू करता थोडो भोव वेल देवा सांगता तो वाडो दी वाडो दी आनी तूं अजब जातलें देवाच्यान कितें करूं येता. आनी निश्चय घेवन ताका शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरचे विशीं शिकयता. तुमकां आनी कांय काम दिवंक न्हय पूण तुमकां सजमणी दिवंक गरज आमी वाडोवंक आनी त्या पासत निर्णय आनी बंधनाची गरज आसा. हें कांयच जावंक पावचें ना जर देव सांगता तूं वेर जालिनाय. तर कोडीचे बोलान देवाचें काम करूंक तोजवीत करूंक फावना पूण आमी देवाचें काम करूंक जाय. पळोवया थोडे भोव ग्रांथ जुआंव 17:4 हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली जेजू म्हणटा. तुवें म्हाका करूंक दिलें तें काम हांवें सोंपाडलें. तर आमकां कुडी विशीं कामांक करूंक नाकात जी आमचे येवजणे पोरमाणें आमी वस्तू कोत्तात पूण कितें जें देव आमकां करूंक सांगता वो करूंक दाखयता. जावं तो आपल्या उतरां वरवीं आमकां दाखयता वो आपल्या उर्बे वरवीं. तुजो न्हय केन्ना तूं हातून कितें वाचता आनी तें तुका आरोपय थारायता तूं म्हणटाय बरें म्हाका लांब वायट आसा वचोंक. पूण आनी दुसऱ्यो वेल्यार तूं कितें कोत्ता तूं एक भासाभास कोत्ता आनी अकस्मात तुका देव आरोपी थारायता की तुवें त्या बद्दल उलोवंक फावना. फकत शांत राव. वो घोडये केन्नाय तूं कितें विकतें घेवंक तयार जाता आनी तुवें सोय केल्या तुजी मानवता दिवंक आनी देव जाणो तुजेर आनीकूय दबाव पडटलो म्हूण पूण उमाल्यान तूं फसला आनी आतां तुज्या रितान एक व्हडलो गोंडोल करपाचें आसा आनी भितरल्यान तुका तें सारकें दिसना. तुजो न्हय हाका देवाचो सांगणें म्हणटात. जायते फावटी ती फकत एक कलोवणी. तुका कशें कळलें हे पासून नकलो पूण तूं जाणय की हें कितें पूण जें देवाक नाका तुवें केल्लें चड करून. चड म्हत्वाचें पवित्र आत्म्याच्या ह्या हुकुमाक आमी पाल दिवंक. त्या भायर देवाच्या बरयलेल्या उतराची आज्ञा पालूंक कित्याक अशें आमी करिना तर आमी केन्नाच जावंक पावची ना जें देवाक जाय आमी जाल्लीं आनी ताका जाय आमी प्राप्त करूंक. बापा म्हाका मोहिमा दी जेजून म्हणलें कित्याक तुवें म्हाका करूंक दिलां तें काम आमी सोंपाडलें. सोबार वर्सां पाटी हांवें एक दीस हें आयकलें आनी हांव रडोंक लागलीं. म्हाका खरेंच खबर नासली कित्याक रडटाली पूण ताचो प्रभाव म्हजेर पडलो आनी ह्या वेळार हांवें मागणें सुरू केलें आनी आजुनूय म्हणलें देवा म्हाका सोंपोंक जाय तें काम तुवें म्हाका दिलां तें. एक सादारण मनीस जाय नाका जो सदांच जो दोंगराचे व्हडले वाटेर वेता आनी व्हडले वाटेर खाला. मोडल्या वर्गाचो जो बरें वेल सारूंक तुका जें करूंक दिसता तें कर. पूण आयज राती निर्णय घे की जर तूं एक क्रिस्तांव जातलें तूं एक नीज जातलें आनी तूं देवाक मोहिमा दितलें आनी तूं देवाक सोडून काडटलें तांतलें एक जातलें आनी जें जाणो ताचे विने तूं कांयच न्हय म्हूण. आनी तूं पवित्र आत्म्याक तुज्या वांगडा वावरूंक दितलें ज्या वरवीं जेजूचें रूपणें तुज्यान प्राप्त करूंक शक्य जातलें. शीस पावलून गालिस्कारांक 4 हांतून लोकांक सांगलें हांव तुमचे सवे चिटकून रावतलो आनी तुमचे पासून मागणें कोत्तलो आनी हांव तुमकां उतर शिकयतलो क्रिस्ताच्या रुपान तुमी जायसर. आनी तीच मनाची अवस्था म्हाकाय आसा. हांव तुका एकसुरी सोदची ना. तूं जायसर जें देवाक जाय तुमी जाल्ले आनी जर तुका तें करूंक नाका जाल्यार तूं तुजो वेळ ओगडायता म्हजो टीव्ही प्रोग्राम पळोवन कित्याक सगळें जें हांव म्हणटा तें तुका राग हाडटलें. कित्याक तूं आयकोंक सोदताय तें हांव सांगची ना. हांव तुका देव कितें म्हणटा तें सांगतलीं. आनी म्हाका दिसता दर एक पावटी इगोर्जे वेता आनी तूं उठ आयकता आनी तुज्या बांकार मोव जावन बसता आनी कांयच तुका सजमनी मेळना. ओ देवाक आर्गा आरान पयऱ्यान मातशी जेम काडटा कांय गितां गावन आनी घरा वचप जाल्यार कितें पूण सारकें ना. गरज तुवें असल्या जाग्यार आसोंक जूंय देवाच्या उतराचो प्रवचन अशे तरेन जाता की न्हयच बुजवण दिता तुका उत्तेजीत दितना पूण तुका खूट गुन्हेगारी करून नाकारून तुका आदार दिता तुजी चाल देवा सवें सदांच बरी करूंक.
तसल्या वस्तू सगळ्या म्हाका उमेद येता ज्यो हांव 9:04 म्हणटा. दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला. ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. तो जेजूचो मुखेली हेतू आसलो देवाचो वावर करूंक आनी कुडीच्या वावरा विशीं पाटी रावोंक. पळया एफेसकारांक 2:3. खरेंच म्हळ्यार आदी आनी सगळी ताचे सारकी आसल्याव आमचे पातकी सोयंबाच्या वंडोवणाय पोरमाणे आमी चलता. आतां पावलू क्रिस्तांव लागीं उलयता. तो म्हणटा बरें आतां हे परी आसतालीं पूण तूं आनीक ते भाशेन जावची ना. कुडीच्योच खोशो पालतल्याव आमचे वागणूक भ्रश्टाचारी आनी किरकोल सोयंबाचे हुकूम पालतले. आमी आमच्याच वाड्याचे जाल्यार आमची इच्छा आमच्या चिंतनाचे हुकूम चलो आनी खालोकी आशाचेर अशें आमच्या पातकी सोयंबाचे गोटी पोरमाणे आमी सगळ्या हेरां मनशां भाशेन देवाच्या क्रोधाक सांपोडलेले. पूण देवान तूं खुशाल ना देवान तुज्या जिविताच्या गोंडोलान तूट घातली म्हूण. पूण देवान येवन खरेपणी आमचे मोदें तो रावलो. तूं जाणाय देव तुजे मोडें आसा म्हूण. तुजी उर्बा तुज्या जिविताच्या मोदल्या भागान आसा आनी देव थंय भितर सरता. तो भितर येवन ती साफ केल्या आनी तुका भितरल्यान पवित्र केला. त्या पासत बायबल आमकां सांत म्हणटा. कित्याक देवाच्यान खंय जें नजो जूंय साफ आनी पवित्र आनी नितोय काय ना. म्हणटच ताणें आमकां भितरल्यान साफ केली आनी आतां तो म्हणटा म्हाका जाय तुवें शिकोंक भितर थावन भायर जियोंक. चलात देवाक आर्गां दियात. तो सगळी म्हणत गरज ते म्हजी लागीं आसा आनी खरेंच आसा. तुका जावंक जाय तें तुजे लागीं सगळें आसा. सगळें जें देवाक जाय तूं जाल्लें. पूण तें रातयेन जावपाक ना. देव तिक्के तिक्के वाडटा त्या कायद्याचेर चलता. सवकास तो आमकां दुस्मानाच्या हातांतल्यान निवारता. आयज सकाळीं हांवें TBNाक प्रेज द लॉर्ड शो केला आनी खेरीत सोयरे आसले. खेरीतपणी उलोवंक कशें आमच्या जिविताक एक तुजा न्हय एक हेतू वो एक दिश्टी आसता. आनी जायते फावटी अशें दिसता आमचें जिवीत देव सांगता ताचे उलटे वाटेन वेता म्हूण. आनी पास्टर मायक जो हांगा आसा जो हांगा येवन म्हाका कितें वस्तूक आदार दिता ताणें सारकी तुलना केल्या. तो म्हणटा कोणूय जो न्यूयॉर्क थान कॅलिफोर्निया वेता ताका लांबोन आसतना फ्लायट जाय. म्हाका खात्री आसा आयज राती तुमकां हो निरोप आयकूंक आवडलें आनी फुडल्या सुमारान तुमी शीत सांबाळपी आनी स्वताची ताबो दवरपी मनशां जाती तुमकां एकसारकी संदी मेळोंक. बरें तूं जाणय झटपट हॅमबर्गर मेळो येता वो फोटो मेळो येता. झटपट इगोर्जी आसात. झटपट कापडां दवरूं येता. तूं जाणय अजाप दिसता ह्यो सगळ्यो रोखड्योच मेवतात म्हूण वस्तू. कित्याक आमी शानभर समाजान जियेता. सगळे एकाच क्षणान आमकां जाय पूण तुका क्षणान सुयोग मेळो ना. सुयोग मेळोंक तुवें तोकोस घेवंक जाय. आमेन. म्हणटोच सेंट लुइसाचो एअरपोर्ट एक चड कामान गुंडलोलो जंय आसा थंय थान खंयसरूय तुका थांबोन आसतना वचूं येता. पूण आतां एअरलायनीचो इतलो कारबार पडला की तुका थांबचें पडटा. वय तुमच्या कांय जाणांच्या जिवितांनी वेळार थांबोंक पडला. तुवें न्यूयॉर्क थान विमान घेतलें कॅलिफोर्निया वचोंक आनी तुका शिकागो आनी फिनिक्स थांबचें पडलें. तांणी तुका सांगलें थांबपाचो वेळ सुमार 2 वरां जातलो आनी कितें घडलें फुडलें विमान थंय पावोंक ना आनी तुका 2 दीस रावचें पडलें. आनी तेच परी देव आतां घडटा. तूं जाणय आमकां थांबोन आसतना जोयतीवण जावपाची फ्लायट जाय. सेमिनाराक गेलीं खोमीस घेतले सीडी घेतल्यो देवाक आर्गां. शिस्त आनी स्वताचेर ताबो. पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता कांय वेळ थांबोंक पडटलें आनी तुवें चिंतलेलें ते परस सगलो वेळ लागतलो आनी तुवें चिंतलेल्या परस कठीण जातलें फारीक करचें पडटलें. पूण एक दीस तूं उठटलें आनी तुका प्रामाणीकपणाचे शांतीचें फळ मेवतलें. एक बिजूड मनशा परी जायनाका जो कितें कठीण आसा ताका भियेता.
आमी एक जोमो ओस्कोत भेरकाचो जावंक पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान शक्ती दिवंक ना. म्हज्यान तें करिनेसो तें तें चड कठीण. बरें तुजो म्हाका शिस्त आनी स्वताचेर ताबो ना, पूण हांव तुमकां सांगता, एक कुकी पयल्यार म्हाका डझन जाय. आमच्या देंवचाराचेर अधिकार कसो आसूं येता जर आमच्यान एक कुकी वयर जैत व्हरोंक जायना जाल्यार. बरें हांव आनी घोट आसूंक जाय आसलो, पूण हांव नकलो. म्हाका दिसना म्हज्यान तें करूंक जातलें. तुमी कांय जाणां चिंतात वस्तू आसात ज्यो तुमच्यान चुकोवंक जायना. कितल्या जाणांक आयस्क्रीम आवडटा, म्हाकाय आवडटा, आनी कांय वस्तू आसात ज्यो म्हाकाय आवडटात. तूं जाणा ह्या वेळार म्हाका कॅरेट केक आवडटा. ताचेर इतलेशें आयसींग आसत जाल्यार म्हाका केकी परस आयसींग बरें लागता. तुरा केकीच्या दुसऱ्या भागाचेंय आयसींग करपयतली आनी म्हज्या कुडक्यार घालतली. पूण हांवें स्वताक शिस्तीन दवरलां, सुमनाक 2च पावट तें खावंक, आनी अशें कोत्तूच प्रितीचे आनंद भोगतली. आनी हांव व्हड खुशालकाय दाखयतलें ज्या दिसा हांव तें खातां तेन्ना म्हज्या कुडीर बसोंक अमक्याच जाग्यार. हांवें चिंतलां तशें करूंक. त्या दिसाचें बाकीचें जेवण विशीं हांव शिस्त आसता. चड पावों खायना, तुजा न्हय. तें बरें जावपाचें ना. निमाण्या वेळार म्हाका सांगल्यार तुका ती कीक मेवची ना. तर अशें म्हणुया तुका आयस्क्रीम आवडटा आनी खूब वेळ जालो तुवें शिस्त सांबाळल्यार, आनी आतां तूं स्वताक इनाम दितलें, आयस्क्रीम खातलें. खंयच्या सुवातेर खातलें तें तुवें चिंतून दवरलां आनी केन्ना. ताचेर कितें घालतलें तें तूं जाणय. तुज्यान ती चाखूं येता. तूं वचोंक तयार आसा. तूं म्हूण म्हाका आयस्क्रीमेची आवड आसा ती म्हजी अस्कोताय. म्हज्यान ताका ना म्हणूंक जायना. बरें, म्हाका म्हणूंक जाय, वय तुज्यान जाता. तूं म्हूण ना म्हज्यान म्हणूंक जायना. म्हाका ती आवडटा. बरें, तुका सिद्ध करून दाखयतली की जरी तितलो वेळ तूं रावताय, आयस्क्रीम तुका जाय, तुज्या ना म्हणूं येता. चिंतू संवसाराच्या सगळ्याकीन व्हड आयस्क्रीम पार्लरान आसा. ताचे कडेन वेगवेगळ्या रुचीचो आनी रंगाच्यो आयस्क्रीमी आसात आनी तुज्यान चिंतीन येजो तसलें. सपना पासून तुवें चिंतूंक ना तसलीं त्या दुकानार आसात. मेसा फाटल्यान आसा तो क्लर्क तुका विचारता, तुका कितें जाय तें सांग, हांव तें कोत्तलों. तूं ताका सांगताय एक व्हडंतली व्हड आयस्क्रीमीची रुचीची आयस्क्रीम तयार कर. तुवें पळोवंक ना तसली. तो तुका दिता एक व्हडलें कुलेर घालून. आनी हो म्हजो प्रश्न, तुज्यान ह्या वेळार ती आयस्क्रीम खायनासतना रावो येता? आनी थोडो लोक म्हणटलो, ना चेरूल ना, म्हज्यान रावनाजो. बरें, हे आनीकूय कानयेन थोडें घालुया. तूं एक कुलेर भर तुज्या तोंडान घालूंक वेतना तूं एक क्लिक आयकता. तुका दिसता एक थोंड लोखणाची वस्त तुज्या तकलेर आसा. तुज्या दाव्या दोळ्याच्या कोनशान तूं पळयता एक ल्हुवांचो हात एक पिस्तोल घेवन तुजे तकलेर उबो आसा. एक खोल थालो म्हणटा, जर तूं आयस्क्रीम खाशी तुजी तकली उडयतली. आतां म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय, तुज्यान आयस्क्रीम खाला दवरूं येता? पळयात, मुद्दो हो. आमच्यान सगल्याच्यान ना म्हणूं येता जर परिणाम कितें जातलो तें आमी जाणलो. आतां एका मिनिटाक परिणामा विशीं उलोवया. कित्याक एक वस्त जी आमकां बूक दितली देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत थारोवंक, तें जाणो जावंक आमी तें करिना तर परिणाम खरेंच वायट जातलो म्हूण. म्हज्यान आज्ञा सोडून स्वर्गार वचूं येता? वो एक घडयेक शिस्त सांबाळिना म्हूण तूं जायत्या वायट पातकान पडटा. पूण अशें म्हणुया तूं मातशें सुस्ती अशें तुजें घर तूं सारकी दवरिना, रीन तुज्या गोमट्याशी पावला आनी तुजा न्हय स्वताची काळजी घेना, तुज्या भुरग्यांची शिस्त शिकोवना आनी जिवितान गोंडोल आसा. तूं आनी शिस्त देवाच्या उतरा पोरमोणे कसलोच स्वताचो तुजो ताबो दवरिना. म्हज्यान सांगूं येता की म्हाका दिसना हे तुका स्वर्गांतल्यान भायर दवरतले. कित्याक शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आमकां साल्वार करिना. आमी साल्वार जातात खरीपणी सोत मानून की जेजू आमचे पासत मेलो म्हूण. पूण तरी बायबल म्हणटा नीज भावार्थ. जर तो नीज भावार्थ ते दाखोवंक खोरण्यो आसतल्यो. म्हणटो जर तुका जेजूचो चड मोग आसा जाल्यार
जे असा एक पाऊल इगोर्जे वेता ताचे कीन मुखार तुझाने हांव म्हज्या क्रिस्तावपणाच्या जिविताचो 2 भाग कोत्ता, जेन्ना हांव धोरम करताली आनी जेन्ना हांव नीज क्रिस्तांव आसली. आनी म्हाका दिसता कोणी जो नीज क्रिस्तांव जाता आनी ह्याच पासत आयज राती तुमचेर इतलो दोबा घालता, तुका भुकयलेले कोत्ता म्हणून बरें इगोर्जेचो खेळ पुरो आसा, धोर्मीक जावपाचें पुरो कर आनी फकत अपेक्षा दवरता तांतले सुटोन हांव कशे भाशेन स्वर्गार पावतली आनी ह्या चिंतनांनी म्हजें मन भरतली आनी हांव देवा लागीं मागतली ताच्या रुपान म्हाका आकार दी म्हूण आनी हांव सुरू करतली एका पाटल्यान एका वस्तूचो फुडो करूंक ज्यो हांव जाणो त्याच्या विशीं देव म्हजो फुडो कोत्ता म्हूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी त्या भागान हांव अभ्यास आनी मागणे कोत्तली आनी देवाक रावतली त्याने म्हाका भागान जोयत मे वसोर. तुज्या जिविताचें तुज्यान आनी कांय बरें करूंक जायना, फकत दोर एक क्षण उदरगत करूंक. हांवें म्हटल्यार तुज्या जिविताच्यान तुज्या आनी कांय बरें करूंक जायना, फकत दोर एक क्षण उदरगत करून फकत उदरगत करूंक. आतां म्हाका दिसता जायतो लोक शीस नासून आनी कुडीचे आशा आसुनूय तरी स्वर्गार वचूं येता, पूण हांव तुका सांगता ती कितें जावची ना. ती खुशाल आसची ना, तांकां शांती आसची ना, तांकां चिंती नेजो तितले दूख येतेले, पूण सगळ्याकीन वायट, सगळ्या म्हूण वायट ती केन्नाच देवाक आपल्या जिवितान मोहिमा दिवंक पावची ना आनी हाची आमकां भिरांत दिसोंक जाय. इतली भिरांत आनी म्हणसर म्हज्या देवा उपकार करून म्हाका ते भाशेन जिवंक दिनाका, उपकार करून म्हाका जिवन बरोन दिनाका, पाटल्यान कसलें दायज दवरिनासतना तुका मोहिमा दिवंक. उपकार करून म्हाका तसलें मनीस जावंक दिनाका जे जिवीत सारता आनी केन्नाच प्रयत्न करिना एक कायदो पाळपी मनीस जावंक, फकत आपल्याच पासत आपल्याक कितें मेवता तें चिंतून. देवा उपकार कर, गरज म्हाका आल्ताराक बांद, पूण म्हाका एकसुरेसां दिनाका. देवा म्हाका एकसुरेसां दिनाका. हांव म्हज्या जिविताच्या त्या मुद्द्यार पावसर सो म्हज्यान तुका मोहिमा दिवं येता. म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या उतरांनी, कोरण्यांनी दी म्हाका आदार तुजें काम करूंक, तुका मोहिमा दिवंक. कोण पूण हांगा तयार आसा हें आपल्या जिवितान करूंक? बरें तर तें घडोवन येवच्याक तुवें शिकोवंक पडटलें ना म्हणोंक, त्या वस्तूंक ना म्हणोंक आनी वय म्हणोंक, जायत्या वस्तूंक वय म्हणोंक. तुवें स्वताचें शीस दवरचें पडटलें पयस करूंक त्यो वस्तू ज्यो तुज्या जिविताक वीख घालतात. जरी तूं कांय कालाक एकसुरें उरोंक शकता आनी स्वताचें शीस दवरूंक पडटलें त्या जाग्याचेर रावोंक जुयेंतान तूं दाव मारूंक सोदता, कित्याक खरेपणी देव तो जागो उजार कोत्ता तुज्या भितर वावरूंक. तुवें कांय मनशां सोसूंक घेवंक जाय जांच्या तोंडार तूं मूठ मारपाचें आनी ताचेर तूं जिवें आसोसोर नदर पासून घालपी न्हय, पूण देव तांकां सँड पेपर कशें उजार करता तुजेर आसात त्यो तेज कांत घासूंक. ओ वय, हांव तें परत म्हणटा, देव तांकां सँड पेपर कशें उजार करता तुका सुदारूंक. वेच्या आदी तुमकां थोडें उत्तेजन दिवंक थोड्यो संदी मेवतात त्यो खंयच्यो? खरेंच तें अजापाचें भरपूर भरपूर जिवीत. जेजून म्हणलां हांव आयलो तुका जिवीत दिवंक पूर्णतायेन. म्हज्यान तुज्या अपेक्षा मागण्यान व चिंतनाकीन पूर्णतायेन अदीक करूं येता. तो फावो त्या परस अदीक दिवपी दिव न्हय, फकत फावो तितलेंच. ताका जाय आमकां आशिर्वाद मेळोंक, आमच्या सगळ्या पातकाचे पुरे बोगसोने आनी सुटका सगळ्या अपराध आनी निंदाची. कुरपा काकूत उपकार आनंद शांती प्रामाणीकपण घोटाय हिमत ताकद शक्ती अधिकार भलायकी आनी येस. बरी सैरीगोत आसा देवाची वोलोक आनी ताचे थाय लागशिल्ली सैरीगोत सोडूंक ती राखोंक सुरक्षा जानवाय सारके निर्णय घेवंक बोल आसूंक जाय. देवाच्या आसण्याची खुशालकाय, ताची वोलोक करपाची बासावणी आनी शक्ती, ताच्या पुनर्जीवनपणाची म्हणजे म्हज्यान पानां आनी पानां आनी पानां भरून देवाचो आशिर्वाद आसूंक. आनी हांव तुमकां आमंत्रण दिता एक आत्मीक मनीस जावंक.
तूं म्हणटलें हाची सोजमोनी कितें? हांवें निर्णय घेतला की जोर देवाच्यान कोणाच्यान आशिर्वाद घालूं येता ताच्यान तुका दिवं येता. सो देवाच्यान कोणाचेरूय आशिर्वाद घालूं येता जाल्यार ताच्यान तेंच म्हाकाय करूं येता. सो म्हज्या जिवितान देवा 100 वस्तू करूंक जाय, हांव 90 दादोशी जावची ना. म्हाका दोबाव घालूंकूच जाय, जावंक जाय, जावंक तें जें ताका जाय, सगळें घेवंक जें ताका जाय, म्हजे लागीं आसलोलें सगळें करूंक जें ताका जाय हांवें केल्लें. आनी हांव तयार आसा म्हज्या जिवितान उंचल्या पावंडाचें शीस सांबाळूंक, स्वताची ताबो दवरूंक. हाची गरज जाल्यार हांव देवाचे कायदे आनिकूय पालूंक. हांवें ताका म्हज्या जिवितान मोहिमा दिवच्याक सगल्यान आयज राती देवाक व्हडल्याक म्हाका न्ही दियात. बरें देवा सारकें शीस तेंच उत्पन्न करूंक शकता जें तूं म्हणटाय तुका जाय तें. जायतो लोक आपल्याक वस्तू जाय म्हणटात पूण मागीर ती करूंक तयार ना तें करूंक. आनी हांव तुमकां उत्तेजन दिता हे दोनूय कुडके बरोबर घालूंक आनी तुका बरो परिणाम मेळटलो. पूण म्हाका बरी जागोडाय जाली स्वताक सोडून काडूंक आनी वो तुका आदार दितलो तें करूंक सत्या दिवं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.